कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनीक नमस्कार. इश्टानो, आयज म्हज्या सांगाताक आसा दोन मालगोडे कलाकार, दोन मालगोडे तियात्रीस आमच्या कोंकणी पालकावेले, जाणी जायतीं वर्सां ते आतां मेरेन आमचे कोंकणी पालकार जावं कोंकणी माचये खातीर भरपूर योगदान तांणी दिल्लो आसा आनी दीत आसा. 7 वर्सांचे पिरायेचेर ताणें कोंकणी पालका, कोंकणी माचयेक जी ताणें वेंग मारलेली ती आजुनूय ताणें सोडूंक ना, आजुनूय पासून तसोच चिटकोन रावलेलो आसा. एक बरो कलाकार, एक कॅरेक्टर एक्टर, अ लिव्हिंग लेजंड आमच्या सांगाताक आयज आसा जो रोज. बाबी येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन. आनी ताच्या सांगाताक आसा मिल मेल नेल, हो गाजलेलो गोंयचो त्रियो, हातूंतलो एकलो मालगोडो, कांतुरीस मालगोडो कलाकार आमचो बाब सेझर डिमेलो, जो खेरीतपणी आमची कोंकणी भास जावं आमची कला आनी संस्कृती पोरगोट करूंक भरपूर ताचें योगदान ताणें दिल्लें आसा आनी भरपूर वावुरता. अ प्राऊड फादर इन फॅक्ट ऑफ एन अमेझींग एक्टर केविन डिमेलो, हाचो बापूय बाब सेझर डिमेलो. येवकार तुकाय. कशें आसा दोगूय? फिट एंड फायन. ॲज द डेज गो, चलता ते दीस चलतात. ऑलरायट, ओके. जोरस बाब, जशें पळय हांवें सांगलां 7 वर्साचे पिरायेचेर साण तूं आजून पासून आमच्या कोंकणी पालकार भरपूर तुवें वावर केल्लो आसा आनी आजून मेरेन तूं करीत आसा. वॉट वॉज युअर लास्ट एक्सपिरियन्स ऑन द स्टेज? केन्ना आनी कसो आसलो? लास्ट हांवें आत्तां गोंया म्हजो लास्ट ड्रामा वॉज ऑफ फ्रांसीस तुवें, ओके, पॉलिटिकल बेस्ड, एंड तातूंत नॉट ओन्ली गोवा, आमी तोच तियात्र आमी बोमाय दाखयला आनी लंडनाकूय आमी शो केले. ओके. त्या उपरांत हांवें म्हजो एक धाकटुसो इंग्लीश प्ले कोणें म्हाका दिल्ली, ते हांवें ऑक्झिलियम कारोना ह्या कोयंताच्या आदाराक 7 तियात्र केले आनी कोवीड पडलें. लास्ट शो कोत्तानाच ओके. सायबा बोगोस लेंटन प्ले, सो दॅट वॉज माय लास्ट. त्या उपरांत आय हॅव नॉट गॉन ऑन द स्टेज बिकॉज ऑफ कोवीड. एंड आतां कितें आतां चड पयस एज ऑल्सो इज देर, सो आय एम कीपिंग माय सेल्फ फिट बट नॉट फॉर द स्टेज एनी मोर. रायट, ओके. एक एक्टर म्हूण तुवें जायते अनुभवलेलें आसा, सो वी वूड लायक टू नो युअर एक्सपिरियन्सीस, जावं तुवें कितें अनुभवलां आयज मेरेन आमच्या कोंकणी पालकाचेर इतली भुमिका करून, इतली इनफॅक्ट वॉट डू यू एन्जॉय एज बींग एन एक्टर? म्हाका एकदम बरो सहयोग मेवला. म्हाका दिसना सगळ्यांकूच त्या भाशेन मेवता. देवाच्या उपकारान म्हाका एक बरो म्हजो एक व्हडलो उपकार, कित्याक आय बीन चोजन फॉर ऑलमोस्ट I don't know, in my 50s, late 50s also, I was hero. Yes. That was for all-rounder. Hero of the most leading ladies, like Antoinette, Fatima, Sharon, Rita Rose, Okay. you name it, and I've been a leading man along with them. तांचे बरोबर हांवें खूब भुमिका केल्यात आनी म्हाका असल्यो चान्स मेवला, सहयोग मेवलो, लायक फादर सावियो, ब्युटिफूल ड्रामा ऑफ, and then I got Paz was of Jacob. These are outstanding. And त्या आदी आमचे आदले कलाक व्हडले डायरेक्टर प्रेम कुमाराच्या तियात्रांनी जावं बॉयराच्या तियात्रान आल्वारीस, रेमी कोलासो, सो हातूंत म्हाका खूब सहयोग मेवला म्हजी कला दाखोवंक, वेगवेगळी भुमिका करून. सो आजून पासून तूं जायते करीत आसा. ह्या फुडें कितें? ह्या फुडें म्हणजे आय एम नॉट, म्हाका चड आतां चड तियात्रांनी म्हाका वचोंक जायना. टायमींग इज देर एंड डॉक्टर एडवायज मी नॉट टू वेस्ट माय टायम देर, बिकॉज नॉट वेस्ट, कितें आतां न्हीद पिड्या जाता, टायमार जेवण मेळना, सो बिकॉज ऑफ दॅट आय हॅव टू. पूण युट्यूबार वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग, आतां हे भाशेन ताणें म्हाका सहयोग दिलो आझादी हें धाकटें शॉर्ट पिक्चर फिल्म करूंक, सो ते भाशेन युट्यूबार म्हजो येवजण आसा. थोडी म्हजी कांतरां 1-2 घाल्यान हांवें, आतां आनीक म्हज्या हाचेर ते युट्यूबार कांतरां लोड करूंक आनी डॉक्टर प्ले पासून करतलो. ओके. जशें पळय तुवें आतांच सांगलां न्हू की डॉक्टरान तुका एडवायस केला एंड यू हॅव टू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. ऑन युअर युथफुलनेस आय विल कम लिटल बीट लेटर, सो लेट मी टॉक टू सेझर नाव. ऑलरायट, ओके. सेझर बाब, जायतीं वर्सां सावन आतां मेरेन तुवें तियात्रांनी भरपूर वावर केल्लो आसा
आनी तियात्र म्हणजे तुजो एक जिविताचो भाग कितें अनुभवला तुवें इतली वर्सां जिविताची ही तुजी यात्रान? म्हजी जिविताची यात्रा म्हणल्यार पयलोच नेल्सन आफोन्सो हाचो तियात्र आसरो हातून प्रोफेशनल स्टेजीर आमी चडले ओके. मेल नेल आनीक थंयच्यान मागीर आमकां भोमोयचे जे एक्टर येताले जशे प्रेम कुमार, सियाल वरीस, बॅटी, ऑफेलिया, बाब पिटर ते आमकां चान्स दिताले. गोंयांत आमचे एक्टरा मदें आमकां चान्स पडनालो पूण भोमोयकार एक्टरा मदें आमी आसले आनी अशें आमी 39 इयर्स प्रोफेशनल स्टेजीचेर आमी काम केलां. ओके. आतां म्हजें काम म्हणजे हांवें खूब रेडिओ प्लेस केले. आतां माय लेटस्ट रेडिओ प्ले वॉज कोसळलेले जिवीत and that कोसळलेले जिवीत have even brought a prize R Crate Award म्हणून for the best book म्हणून कोसळले जिविताक प्रायज मेळ्ळो, एवॉर्ड मेळ्ळो. अशें हांव कोंकणी उलय लंडन फ्लोय लंडनाक एक कार्यावळ जाता तातूंत एवरी फ्रायडे हांव कविता नाल्यार कितें म्हूण बरयता. सेजर बाब जशें पळय तुवें आतां सांगलां कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हाचेर तूं कविता बरयता जाल्यार आतां रेडी तुकोडे कितें कविता आहा आमकां जावं आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखोवंक? रेडी म्हाका बाय हार्ट नको. ओके. कविताचें नांव हांव खुंयचो. ओके. जल्मलो सोबीत आनी सुंदर शारांत पणजे पूण म्हजें पांयचें गोर गोवावेल्या भाटये तर हांव खुंयचो. माय म्हजी बार्देसकान खरी पूण बिराड केलें पणजे शारांत पूण पाय म्हजो जल्मलो आनी रावलो भाटये गांवांत तर हांव खुंयचो. पाय मायचें रेस्पेर जालें भाटये पूण पाय गोर जावं जालो पणजे तर हांव खुंयचो. रेस्पेर म्हजें जालें इगोर्जेन पणजे पूण घरान भितर सरलो भाटये तर हांव खुंयचो. उपरांत ही कविता आयकून भुरग्यांकूय प्रस्न पडटले आनी चिंतूंक पडटले आमी खंयची पणजेची काय भाटयेची. वाव काय बरी पोयम तुवें बरयल्या. तुमी खंयची आतां विचारता खंयची तुमी क्वेश्चन मार्क अजून क्वेश्चन मार्क. ओके. तुमी खंयचे दोगूय जाल तुमी भेटले कशे? खूब वर्सांची ताणें सांगलां ते भाशेन बोमायसान येताले आमी आनी त्याचे डायरेक्टर म्हळ्यार हांव आसतालोच सो तातूंत कितली म्हाका वर्सां जाली तुमी वळखता? हांव आनीक तो आमचो कोणतो आमचो पुर्तुगेज कॉलवंत क्लारो जॉन क्लारो तियात्रान आमी नाचल्या. ओके. तेन्नासान तुमची बॉम्बे आमी वांगडा आहा तियात्रान जायती वर्सां 7 वर्सां जालीं आतां. ओके. जशें परी ताणें सांगलां 7 वर्सांचेर ताणें आपलें पावल मारलें कोंकणी पालकार जाल्यार तुवें सुरवात खंयचे पिरायेचो आसतना पावल मारलें? 9 वर्सांचो. तें जालें भाटये गांवांत फेस्ताच्या ते भाटये तियात्र जाताले. ओके. थिंगा पयलो हांव स्टेजीर चडलो. रायट. ओके. जोरोस बाब जायते फावटी आमकां हो प्रश्न विचारून दिसता पूण आतां तुमी सिनियर मोस्ट एक्टर जावं टॉप मोस्ट एक्टर तर म्हणटच आयज हांव तुका हो प्रश्न विचारता. एक रोल आसता जो डायरेक्टर एका एक्टराक दिता आनी तो रोल सारको त्याच प्रायज विनींग असो जावं लोकांचे नोदरेक सांपडटा तसलो रोल करून तुवें दाखोवचो पडटा पूण हो रोल करता तेन्ना तातूंत भरपूर वेता जावं एनर्जी तुजी जायते वेता जाल्यार कितें इम्पॉर्टंट आसा एका डायरेक्टरा आनी एका एक्टरा मदें वेन यू डू दीस रोल इज इट लायक कितली डिफिकल्टी तुमकां जाता? कितें जाता जरी तर तुका कला आसा जाल्यार खंयचो रोल म्हज्या हिसपान करूंक आडखळ आसना. ती कला तुज्या भितर आसूंक जाय. ओके. आनी डायरेक्टर पळयतात हेर तियात्रांनी कित्याक आय एम अ सिंगर ऑल्सो तर हांव सोलो म्हणटालो जावं कॉमेडी जावं सिरियस दुएट ट्रियो क्वार्टेट पांचको सगळीं घालतना सो तातूंत म्हाजे कॅरेक्टर पळय जाताले म्हजे जे विशय आसताले सब्जेक्ट आनी ड्रेसींग एन ऑल तातूंत म्हाका वेगवेगळे रोल फावो केले आनी त्या डायरेक्टरान म्हाका ते रोल दिले. हांव चड उपकारी ह्या डायरेक्टराचो कित्याक अनलेस यू आर गिवींग दॅट. आतां प्रेम कुमार म्हणजे कोण जायतो व्हडलो आहलो तरी पूण
हांव पाय जातालो आनी तो पूत जातालो. ओके. पूण तातूंत म्हाका एक सोयेक मेळलो पायचो रोल करूंक. म्हातारो भाटकार आनी जायतो लोक अजून पासून म्हाका उगडास कोत्ता. भाटकाराचो रोल हांवें ओद्दी बाकरी प्रेम कुमाराच्या तियात्रान केल्लो पळय तो. सो आय हॅव डन वेरियस रोल्स. सो खंयचो रोल तुका सोंपता ते भाशेन तुका सोंपता. इफ यू आर अ गूड कलाकार, बरो तुका कला आसा जाल्यार यू कॅन डू एनी रोल. हाव क्विकली कॅन यू एज्यूम अ गिवन रोल? कितल्या फास्ट तुज्यान पिकअप करपाक जाता? एज फास्ट एज आय कॅन पुट अ शर्ट ऑन. ओ सो क्विक. वॉट अबाउट जेन्ना 2 रोल करता, हाव डिफिकल्ट इट इज दॅट टायम वेन ऑन अ स्टेज आनी 2 रोल तुका आसता, लायक सेम एक्टर बट इज डुईंग 2 रोल्स. हाव डिफिकल्ट इट इज? It's not at all difficult. I remember in one of Jacob's drama, ताणें 4 दुसरे सिट्युएशनां दाखयल्लीं. एका हातून हांव पाय जालो आनी इमिजिएटली वीक बाग घालून दुसऱ्या हातून हांव प्ले जाता. म्हापशा कोण एकलो येवन म्हाका 500 रुपया दिवन गेलो. कित्याक आतांच म्हणून आपण 1000ची आपोस जिखला दॅट दीस इज जो रोज. ओके. When I changed my attire, he didn't recognize me. Okay. And then he came on the स्टेजीर आयलो, ताका घेवन आपणाच बॅट केल्ली. दीस इज जो रोज. आनी ते वीक बाग घालून आय बिकेम क्वायट. सेजर बाब, मिल मेल नेल हाची सुरवात कशी जाली आनी तो गोंयान हिट जावपाक कारण कितें? मिल मेल नेल म्हणटा तो, मिल म्हणटा तो मिलाग्रीस फेर्नांडीस, मेल म्हणटा तो हांव सेजर डी मेलो, आनी नेल म्हणटा तो आग्नेल. सो हे तिगूय एकठांय जावन आमी पयलो आमचो तियात्र तशें हांवें फुडें सांगलां. नेल्सन आफोन्साचो आसरो तियात्रान आमी सुरवात जाली. तें जालें सिलेक्शन आसलेलें. ओके. आनी सिलेक्शनाक तुका बरे बरे एक्टर चूज सिलेक्ट करपाक आसले. तातूंत आमकां ओक्तार कंपोज करून लायले कांतार आनी ट्रियो म्हणूंक लायलो. सो आमी एक पॉलिटिकल ट्रियो घडलो आनी आमकां थंय सिलेक्ट जाले. आनी उपरांत आमी प्रेम कुमार, सियाल वारीस तांच्या तियात्रांनी पॉलिटिकल सॉंग आमी जाणा की पॉलिटिकल सॉंग म्हटल्यार तुका लोक आवडटा म्हणून. सो आमी प्रेम कुमाराच्या तियात्रान 2 पॉलिटिकल सॉंगां काडलीं. 2 पॉलिटिकल सॉंगां काडलीं आनी प्रेम कुमारान हाले तियात्र म्हणून आयज ताणें आमकां आपोवन हाडलें आनी तुमची कांतरां म्हणून सांगलें. आनी जेन्ना ते पॉलिटिकल सॉंग म्हणून ताका राग येयलो मातसो. तूं म्हणून पॉलिटिकल सॉंग म्हणपाचें ना. आतां आमी हालें कितें म्हणटलें, तुमी नांव घातलां सगळे प्रोग्रामाचेर. बरें करून एक म्हूण म्हणपाक लागलो, एक दुसरें म्हण. आमचे कडेन एक सोलो आहलो, आमी तिगांयनी वॉयसीस घालून एक सोलो म्हणलो आनी एक पॉलिटिकल सॉंग म्हणलें. ओके. सो उपरांत 2-3 वर्सां आमी पॉलिटिकल सॉंगां म्हणटकूच आमचो तो मिलाग्रीस म्हणटा तो सरकारी नोकरेक लागलो. तसोच उपरांत हांवूय लागलो. सो आमी पॉलिटिकल सोडलें आनी मागीर आमी कॉमेडी स्टार्ट केली, कॉमेडी सॉंगां. आनीक आमी कॉमेडी सॉंगां जायतो तेंप जाला आमी म्हणटा. आतां तो भायर गेला म्हणून आमी आतां सद्याक मातशें स्टॉप. ओके. सो ही हिस्ट्री मिल मेल नेलाची थोड्यांक खबर नासली ती कळली. ऑलरायट. ओके. जोरस बाब, आतां जशें हांवें सांगलां, आय वील कम बॅक टू युअर युथफुलनेस. वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड यू बींग युथफूल? बिकॉज वाय यू नो, जेन्ना हांवें तुका पयलीं पळयलो जेन्ना हांव भुरगें आहलें आनी आजून पासून तुका पळयता, यू आर द सेम. वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड इट? See, secret is not dead. Everything comes here in the mind. Okay. You never say you're old. I'll never say this. I'm so many years old. I'm so many years young. हे तुझ्या मनान आसता लक्षात दवरूंक जाय की तूं म्हातारो जावंक ना. Once you put yourself in that category, तूं म्हातारो म्हणून, जाल्यार you have already given up the game. Okay, people should be like you. Alright, hands up to you, Jonas बाब. कित्याक तुवें आमचे कोंकणी पालकार आयज तुवें दाखोवन दिलें की यू नो आजून पासून तुज्यान करूंक जाता म्हूण, आनी आजून पासून तुवें जायतें करपाचें आहा आनीक. एंड आय एम श्युअर तूं कितें पण आनी कितें हाडटलोच नवें. इज इट? कितें आतां सगळ्यात रोलान केन्ना आतां हिरो रोल आसता. आतां कितें जाता, केंस बागतात, केंस पिकतात, पूण केंस आसूंक जाय. आतां नाव यू कॅन पुट विग्स ऑन. मेनी पीपल हॅव पुट. बट I have not done that. थोड्या रोलांक एका जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज जेकबाच्या सांगला पळय तें. अदरवायज हांव तेच भाशेन आसा. पूण हांव पळयता जायते फावटी इंग्लीश पिक्चरांनी थोडे आसात पळय तांचे सारके ऑलमोस्ट बारीक केंस आसात, क्रू कट लायक. Okay. Yet they are heroes. No one says anything.
सो फकत आमी कितें तो असो दिसोंक जाय आमच्या मनान जाता. आय डोंट थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेसर बाब जशें परी म्हाका खबर आसा तुमची जी शॉर्ट फिल्म आसा दॅट हॅज बीन नॉमिनेटेड, सो ताचे बाबतींत आमकां थोडें कितें सांगचें. आमी एक शॉर्ट फिल्म काडलेलें आसा ताचें नांव आझादी गिव मी फ्रीडम. इट्स अ वेरी शॉर्ट फिल्म वीथ हॅविंग सब टायटल्स. जेन्ना हांवें आयकलें की मुंबय इंडिपेंडंट फिल्म फेस्टिवल जावचें आसा तातूंत आमी आमची एंट्री धाडली आनी वी वे ऑफिशियली सिलेक्टेड फॉर द फेस्टिवल. ओके, इवन जो रोजबाब तूं आनी आय थिंक युअर सन ऑल्सो इज देयर. आमी त्याग जाण केविन आनी हांव. ऑलरायट, ओके. सो कशें दिसलें तुका तेन्ना? सो कॅविनान एक विज्युअल एम्पावरमेंट हाचो रोल केल्लो आसा कुड्ड्याचो. सगळ्या हातून जे ब्रेल आसता हे कुड्ड्यांक चड गरजेचें. सो हाचे वयर हे शॉर्ट फिल्म तयार केलां आनी आमकां व्हड खोशी भोगता की हे शॉर्ट फिल्म मुंबयन सिलेक्ट जालां म्हणून. कित्याक कोंकणीचे आमचे जायते फावटी वयर सरोंक व्हेरी लिमिटेड. तर म्हाका शाबासकी आमच्या श्रीधर बाबाक ताणेंच हें शॉर्ट फिल्म तयार केलें आनी आयज तें सिलेक्ट जालें म्हणून. तें आमी रिलीज केल्लें वर्ल्ड सायट डे आहा त्या दिसा. ऑलरायट, ओके. हाचेरूच आतां आमी एक ल्हानशी एक्टिविटी करुया बिकॉज जायतो तेंप जालो तुमकां कांताराय म्हणटा तें कोणें पळोवंक नासतलें, जायतो ब्रेक आहलो हांगासर. सो दीस टायम आय एम गोणू तुमकां एक ल्हानशी हांव एक्टिविटी दितलें. ऑलरायट, द एक्टिविटी इज तुवें सेजर बाबाक एक ल्हानसो हिंट दिवचो पडटलो. इन अ वे ल्हान कितें पूण तुवें थोडी उतरां सांगची पडटलीं जातून ताणें एक 4 लायनीचें कांतार घडचें पडटलें. सो आर यू रेडी फॉर इट? येस. ऑलरायट. आमी सगळीं जाणां केन्ना केन्ना काजारां आसतात, घरचीं आसतात, गांवचीं आसतात, फ्रेंडाचीं आसतात. आनी हांवें जें पळयलां हें काजारां आमचीं पळय जातात हॉलांनी जातात आनी बुफे आसता आनी लोक येता आनी कितें कितें ताचे वयर हांवें धाकटें एक टॉपीक करून ते भाशेन आदीं आनी आतां कशें जातालें काजार. ओके. सो दिस इज माय टॉपीक. Yeah. So तुवें तेका इन अ वे टॉपीक दिला. So he has to put it in a song with a tune. So are you ready for it? Ready? हय. Alright. आदीं काजारां जातालीं वशीं वशीं, आतां पळोवंक रोखडीच जाता दोशीं. हांव काजाराक वयतालो पोरशीं, आतां म्हज्या लागीं घोडो ना सोरशीं. Alright, okay. हे कांयच खिणा भितर 2 मिनटांनी तुवें एक 4 लायनीचे बरें कांतार घडलें. काजरां तशीं जातालीं? आदीं काजारां उमेद येताली वचपाक. आतां कांय ना, आतां चेंज. हय. ऑलरायट, ओके. हातूनच आमी एक ल्हानसो आतां रॅपीड फायर घेवया. आर यू ऑल रेडी फॉर इट? ओके. ऑलरायट, रॅपीड फायर राउंड विथ आमचो बाब जोरूस. आर यू रेडी? शुअर. ओके. आनी तुकोडे कार्ड्स आहा and that play card you have to like it will be useful for you at some point of time. Okay, so are you ready for it? डेफिनेटली. Alright. जोरी तर तूं एक रायटर कलाकार नासलो जाल्यार तूं कोण आसपाचो? शिक्षक. टीचर. टीचर. दॅट इज युअर प्रोफेशन. That was. ओके. इतल्या वर्साचे पिराये मध्ये तुजी आवडीची एज पिराय खंयची? खंयची पिराय जावं म्हाका कांय फरक ना. ओके. पूण आवडीची पिराय म्हळ्यार जेन्ना वेन यू बिकम अ सिनियर सिटीजन 60 जाले उपरांत तुका सवलत्यो जायत्यो मेळटा सरकाराच्यो. ऑलरायट, ओके. तुजो रातीचो सामको लेझी डिनर खंयचो? लेझी डिनर रातचें म्हळ्यार नॉन वेज. नॉन वेज. इट मेक्स यू लेझी. ओके. तूं न्हिदता तें बेड सारकें केलें? ओ येस. उठ्ठानाच करून उठ्ठा. ओके, ऑलरायट. तुवें बरयलेलें निमाणें कांतार खंयचें? ते भाशेन हांवें ताका आतां क्लू दिल्लो पळय तो आदल्या काजारा ओके, ऑलरायट. तुवें लास्ट क्राफ्ट कितें केलेलें उगडास आसा? क्राफ्ट नो तितलें म्हाका आय एम नॉट दॅट मच ऑफ दिस पर्सन टू डू एनी क्राफ्ट वर्क. ऑलरायट. अशें कितें आसा जाचेर तुका बिलकूल पयशे वा दुडू मोडूंक दिसना? गरजेचें जाल्यार हांव कितले पयशे मोडून कबूल आसा. बट ताचे ते पयशे मोडून म्हाका सोड हांव पळय ते कितें कोत्ता ताका कसलो फायदो जातलो हें चिंतून म्हाका करचें पडटा. ऑलरायट, ओके. आतां वय वो ना तुवें सांगपाचें.
तूं तुजे माय भाशे शिवाय आनी हेर भाशे उलयता वय वो ना वय वय. रायट ओके तुका ऑडियन्सा सामकारा परफॉर्म करूंक चड आवडटा होय ओके केन्ना तरी तुवें सँडला बरोबर सॉक्स घातल्या ना केन्ना ना ना. ओके रायट ओके तुका कोणाचेरूय नदर धरूंक लायली जाल्यार तुका दिसता तुज्यान तें करूंक जातलें म्हूण ना ऑलरायट वेल डन तूं तुजो फोन कसो आन्सर करता कोण फोन करता ते फोन कोणे फोन केला पळय तो डिपेंड्स ऑन दॅट डिपेंड्स बिकॉज इफ आय नो दॅट पर्सन ओनली आय विल आन्सर ओके खंयची एक डिश एक जेवण तूं चड बरो रांदता हांव रांदपी व्हडलो न्हय बट तांतयां भाजू येता म्हाजी ऑलरायट आतां कंप्लीट द सेंटन्स तुवें एक सेंटन्स कंप्लीट करपाचें हांव 2 उतरां म्हणटलें मोजें काळीज डॅश तुका रावता ओके वाव तुज्या आवडीची जोकाची पंच लायन खंयची खंयच्या एका जोकाची पंच लायन खंयची वॉट इज युअर एज म्हाका विचारीत जाल्यार कोण आनी आय वील दॅट लास्ट लायन ऑफ दॅट जबाब वील बी अ पंच लायन ऑलरायट ओके अशें समजुया की तूं एक लेट नायट टॉक शोवाचो होस्ट ओके जाल्यार तुजो पयलो गेस्ट कोण आसतलो म्हजो पयलो गेस्ट वील बी अ फिमेल फिमेल वाय बायल तर हांवें प्रश्न विचारल्यार ती म्हाका फटाफट करून जबाब दितली दादल्यांक कोणाक मेल आसत जाल्यार ते मागीर 2-3 पाटी चिंतात कितें म्हणून जाय पळय ऑलरायट ओके कोणाच्या मोन्ना उद्देशी तूं चड दुखी जाल्लो आसा म्हज्या माय आनी पाय ओके तुजे लागच्यान अशी खंयची वोस चड सांडटा तुका आतां पळयता तातूंत वकलां ओके अशें कितें आसा जें तुका दिसता लोक तुका खूब फावटी मिसअंडरस्टँड जाता तेन्ना हांव कसली आडकोल हाडीत हो कोणाक कितें केलां हो कितें कोत्तात तें सारकें न्ही म्हणून सांगता दॅट टायम दे डोंट लायक मी बिकॉज चड करून जमातींनी ऑर आमचें कितें आहा पळय तातूंत ओके कसलें रायट अशी खंयची एक ऑपॉर्च्युनिटी तुजे लागच्यान चुकल्या जी आतां तुका दिसता तुका सेकंड चान्स मेळोंक जाय आसलो ऑपॉर्च्युनिटी म्हणल्यार म्हजें शिक्षण कोत्ताना हांव लॉ कोत्तालो गव्हर्मेंट लॉ कॉलेज Okay. अंबे तरी तर हांवें ती कंटिन्यू केल्ली म्हजे पांय वरतलो आनी हांवें कंटिन्यू करूंक ना म्हाका दिसता आय वूड हॅव बीन अ गुड लॉयर दॅन अ गुड एक्टर ऑलरायट वेल प्लेड जोरस बाब आतां फुडें सेजर बाब रेडी खंयचे पिरायेचेर तुका गमन आयलें की तूं रायटर जातलो म्हण टेन्स ओके तुज्या भुरगेपण आयलें आवडीचें पुस्तक खंयचें काल आनी आयज ओके अशी खंयची एक वस्त आसा जाचेर तुवें कितलेंय दुडू मोडल्यार तुका केन्नाच दूख जावची ना पुस्तक बरोवपाक ओके ओके तुजी मोगाची आनी लागशिल्ली तुजो कसो उगडास दोत्तेली अशें तुका दिसता बऱ्या काळजाचो ओके तूं चड दुखी केन्ना जाता जेन्ना इतलें बरें करून वायट उलयता ताजी ओके खंयची एक काणी तुका परत परत सांगून चड आवडटा काणयेंतल्यान काणी म्हणून एक हांवें बरयल्ली Okay. म्हाका सांगूंक मेळ ती चडशे सुइसायडीचेर आसता ओके आतां वय वो ना हातून जबाब दिवपाचो केन्ना तरी तूं कसलो तरी कॉन्टेस्ट जिखला वय वो ना वय ओके ह्या संवसारान भूत गोस्ट आसा म्हूण तुका दिसता डू यू बिलीव वय ओके एलिसावा टायमार ड्युरींग इलेक्शन तूं चुकोन आसतना वोट कोत्ता केन्ना ना तूं आयज सांपडलो ओके केन्ना तरी तूं स्टँड अप कॉमेडी ट्राय कोत्तलो ना ऑलरायट वेल प्लेड जालें अशें कितें आसा जें तुका दिसता तुवें ह्या संवसारांत करपाचें उरलां म्हाका आनीक खूब बरोवपाचें उरलां ओके तुका तुजे घोरकान्नीक आनी दुवेक ह्या वेळार कितें सांगो दिसता होच म्हाका सपोर्ट दिला तसोच ताणें फुडाराक घेवचो ओके तूं कसो रडटा दुकानी ओके जरी तर तुका 2 ऑप्शना मदें एक विचून काडचें पडलें जाल्यार तूं कितें करतलो तुवें तुजे सगळे पयशे सांडयले तुजे लागच्यान सगळे फोटो सांडले खंयचो ऑप्शन तूं चूज करतलो फोटो फोटो हांव जाणा कित्याक तूं नायसली ते बरें डेकोरेट करून फेसबुकाचेर बगावता हांवें पळयलां ऑलरायट तुजो आवडीचो सीजन खंयचो सगळो आख्खो सिजनूच ओके तुज्या आवडीचें उतर खंयचें जें तुज्या तोंडार आसता सदां मोग आवडीचें कांतार कॉंग्रेच्युलेशन कित्याक ते कांतार ते सगळ्याक उपकारता ओके जेन्ना हांवें म्हणलें
ओके आनी कांतारा इट्स बर्थडे आनी ते जल्माचे कांतारा आल्फ्रेड रोजा रिता रोजाचे म्हणटा हांवें आयकलां त्या प्रमाणे युकेक इट्स योर बर्थडे म्हणून एक सॉंग काडलां तेंच दवरिता म्हणून ओके जो रोजाक व्हडल्यान उलो कर जवाब ऑलराइट वेल डन या वेल प्लेड ऑलराइट आमची ही कार्यावळ आहे सोंपोवच्या पयलीं एक ल्हानशी मेसेज जावं तुमच्या दोनांतल्यान आमच्या ऑडियन्साक जी नवे भुरगे जे आतां आयज तियात्रीस जाल्यार जावं नवी तियात्रिसां जी उत्पन्न जाता तांकां तुमच्या दोनांतल्यान एक ल्हानशी मेसेज म्हजी मेसेज आतांचे कलाकार जे वयर सरतात कोंकणी पालकार ते केन्ना तरी स्कॉलान जावं आपले फिरगोजेन कसलो तरी कार्यक्रमान भाग घेतात आनी घेवंक जाय दॅट विल बी द स्टेपींग स्टोन पयलो पावंडो तुजो तियात्रान भितर सरोंक कित्याक थिंतान तुका उत्तेजन मेळटा आनी जायतो चिंतात आपूण हे भाशेन पाठ करीत हें कांतार म्हणीत सारकें जावचें ना नो सारकें जावचें ना न्ही कर आनी जरी तो सारकें जायना तें आपशींच मागीर सुदरान सारकें जातलें कलाकार जावंक तुका आनी कोणें दाखोवंक नाका तूं कलाकार म्हूण लोकांक दाखोवंक जाय पूट इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियन्स हे भाशेन हांव जायते फावटी चिंता की म्हाका तर कोणें कितें म्हणटलेलें केन्नाच कांतार आनी म्हणा पयलेच फावटी म्हाका पूण हांवें तें म्हज्या लक्षांत दवरूंक ना आनी आय वेंट फॉवर्ड जायते फावटी आमकां ते भाशेन लोक सांगता तूं एक्टींग करतलो तूं कांतार म्हणटलो तूं कांतार घडटलो हें सगळें चिंतून आमी करिनासतना रावल्यार हें सारकें न्हय गो फॉवर्ड कितें जावं तुका एक चान्स मेळलो गो फॉवर्ड आनी आपशींच तुका आनीक सक्सेस जावंक चान्स मेळटलो व्हेरी ट्रू सेजल बाब तुजें लक्ष देवान नवे भुरग्यांक आर्ट दिलेली आसा ती विबाडी नाकात ताचो बरो उपेग करात आनीक आपणा कडेन जायना तुका कडेन जायना अशें म्हणूं नाकात एक पाटी चुकलो जाल्यार भितर फाटी रावं नाकात जाता तें तुमी ट्राय करात कांतारां म्हणपाचें एक्टींग करपाचें आनीक एक ना एक दीस तूं जरूर पयस सरतलो ऑलराइट ब्युटिफूल मेसेज फ्रॉम एक्सपिरियन्स एक्टर्स हे आमचे हांगासर आमचे बरोबर आसा तुमकां दोगांयकूय कालजंतान दिव बरें करूं तुकाय करूं एंड दीस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम प्रुडंट मिडिया दिस इज फॉर यू Thank you. एंड दिस इज फॉर यू देव बरें करूं थँक्यू सो मच तुम्ही तुमचो मोलादीक वेळ काढून हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमची एक ल्हानशी मुलाखत घेवंक म्हूण कालजंतान देव बरें करूं देव बरें करूं काय करूं तशेंच तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड With Candida. Candida.